मेहमान आपको देखने के लिए तैयार है। सर पाठ करूँ। गोंय दमण एंड दीव हे पोर्तुगीज रिजिमांसून जेन्ना मुक्त जाले आनी मुक्त जाल्या उपरांत भारत देशाचे एक युनियन टेरिटरी म्हणून जन्म जालो। हे 63 वर्सां आयज आमी जी पळयता हे त्या टायमाचे जे पुर्तुगीज कालावधीन जेन्ना गोंय 450 वर्सां आसलेले आमी इमेजिन करपाक जाय की त्या टायमाचे फ्रीडम फायटर किंवा आमचे पूर्वज कशे हालात कैसे गुलामगिरीच्या हितून तांकां वागणी दिताली आनी त्या टायमाचे फ्रीडम फायटर जाणटे तशेंच नेणटे यंग एजीर जशें आमच्या फुड्यान संजय प्रभुदेसाय आहा तेंच्या वया गटासून 63 वर्सां काडीत जाल्यार त्या टायमाचे ते कितके एजीचे आसतले। आपूण लग्न जावपाचो जाय संसार करपाक जाय जाल्यार आवय बापायक आपले हे असले कितकेशेच फ्रीडम फायटर तेन्ना लढत दिलेत स्ट्रगल केलेच। तेच्या बरोबर भाग न घेणारे व्यक्ती खूप आसात तेंचे कडसून आमकां जे आयकूंक गावता तेन्ना खरोखरच आमी लोक भाग्यवान आहा। त्यांच्या कार्यान त्यांच्या बलिदानान आयज आमी मिरयतात। तितून करून आमच्या असनड्या गांवचे बाळा मापारी बॅचलर असताना तेजो हुतात्मा जालो। भाग्यवान आहा की तेंच्यांनी जेन्ना दोड्या मार्गा वरसून इतके कडक आपले योजना दवरून जर स्ट्रगल जाले आनी हुतात्मे जाले। हे करता आसतना गेल्या 450 वर्सांचो तेंचो जो प्रवास घेतलो जाय जाल्यार खंय आमी आनी खंय ते हो कितकोसोच मोठो संबंध आहा। ती जाल्या उपरांत 63 वर्सां जाली आनी ह्या 63 वर्सांन आमी कितकेशेच ह्या स्टेजीर येवपाक स्ट्रगल केले। युनियन टेरिटरी उपरांत आमी स्टेट जाली आनी स्टेट जाता आसतना ल्हानशें गोंय आमच्या सबंद देशाक ल्हान इल्लेशें सोबीत गोल्डन गोंय म्हणजे आमी म्हणटा। आनी हेज्या खातीर ह्या 10 वर्सांक आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन तेंची संकल्पना आत्मनिर्भर भारत ही काढली, कितकीशी योजना काढली आनी ह्यो योजना काडटा आसतना आमचे यंग एंड डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी पळयता की आपल्या कारकिर्दीत एक सुद्धा सुटी घेनासतना त्यांच्या जोड पावलाक स्वयंपूर्ण गोवा हे नांव तेंच्यांनी कितकेश्योच योजना लोकांपर्यंत पावपा खातीर सुद्धा कष्ट घेतलेच। तेंच्या लोकांपर्यंत पावपाक सरकार तुमच्या दारी आसूं किंवा पंचायत हे कितकेशे प्रोग्राम केले कारण प्रत्येक नागरिकाक आपूण स्वताच्या पांयार उबो रावपाक जावं शिक्षण क्षेत्रांत शिक्षण घेवपाक मार्गदर्शन करपाक तेंच्यांनी योजना काडल्यो। ह्या 10 वर्सांक आनी स्पेशली मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतना कसलेच संधी सोडूंक ना जी खंयच्याच लोकांक खेड्यापाड्याक पावपर्यंत शिक्षण क्षेत्रांत आसूं कला क्षेत्रांत आसूं
किंवा इंडस्ट्री क्षेत्रांत आसूं सेल्फ हेल्प ग्रुपा पर्यंत पावपाक खुबशे योजना केल्यो जेणे करून तांकां तेजो खूब फायदो आयज आमी पळयता.